एकूटं बापा आम्ही सभ्या एका स्थळ्यात तुका गीता गाता एकाच काळजात तू सोबो करता एकवटाची एकत्रितता पविस्नानान आमकां नवो जीव दिवू तुजी भुरगीं कर आमकां पवित्र केला पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे कृपे सासणीक जिवीत आमकां सोडून दिलाय एकूटं बापा आमी संभल्या एका स्थळ्यात तुका गीता गाता एकाच काळजात तुजो मोग करता एकवटान एकत्रितता. भावांनो आनी भयणींनो, प्रत्येक रितीन कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलाचेर हे मिसाचें बलिदान आयकतल्या भेटयतल्या समेस्त विक्षकांनो तुमकां समेस्तांक ह्या दिसाचे प्रणाम. एक घडीभर दोळे आमचे धांपिया, भक्तीपणी आमची बसका आमी घेवया. थोडो वेळ सोम्या सांगाता आमी सच्या बलिदानांत आयच्या दिसा खातीर आमकां केल्ल्या सर्व बऱ्या कामां खातीर हें बलिदान भेटयत आसतना आमकां समीन तयार करया. विशेश रितीन सोम्या देवान आमकां सर्व वायटांतलें, विघ्नांतलें, अनवरांतलें, पिडेशिडींतलें, अपायांतलें प्रत्येक रितीन ह्या कोविड-19 म्हणल्या मारेकार पिडेंतलें राखून तुका आनी म्हाका आज मातसो जिवंत दवरल्या खातीर त्या देवाक आमी काळजाच्या गुंडाळेंत हांव नर्गां दिवया. त्याच वेळार कोविड-19 पिडे वरवीं वळवळो नासच्या हर एकल्या आमच्या भावां भयणी खातीर तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यां खातीर मागया. सुमेदेव आपल्या बळवंत हातांनी वयसांतलो वयसावनासो तो जेजू ह्या कर्गांत हांवन आमकां सुटका दिवंक दी. बिया विने खावचें विने जिवीत जिवंक जाय अशी सर्व कृपा तो आमकां फावो करून दी म्हूण ह्या वेळार आमी भक्तीपणी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमयें जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोसोर आनी झगडी आसा सर तुमी मनशा सैमाचे सय वय तुमकां देवान विंचला. पवित्र साक्रामेंता तुमी भाग घेतात. देवाची रसना जावन तुमकां नेमी येरला तरी जेन्ना मोसोर आनी झगडी विरोध पण तुमचे थंय आसा तेन्ना मोसोर तुमी मनशा सैमाचे. ही जावन आसा तो उतरां सांव पावलोची आयच्या पयल्या वाचपान बापान आनी भयणीनो कोरिंतकारांक सांगलेली. म्हाका आनी तुका आज हिंसा पोवने आसा. मोसोर आनी झगडी आसा म्हूण आसत क्रिस्त हांव म्हूण म्हणचें जाल्यार कशें? क्रिस्तांव म्हूण हर एका मनशाक आनी सगळ्या संवसाराक आमी सांगता पूण मोसोर उणें जायना, झगडी उणें जायनात, विरोध पण उणें जायना. तर नियाळ करया आमच्या जिवितांत आमी खंयसर आसा. केवल उतरांनी हांव क्रिस्त हांव क्रिस्तचो पाटलावदारी म्हूण सांगता गाय ह्या म्हज्या करण्यांनी म्हज्या चिंतपांनी हांव क्रिस्तचो खऱ्यान पाटलाव करता. मोसरान जियोवनू, झगडी करून जियोवनू आनीकल्याक बाधक जाल्लें जिवीत जियेल्ल्या खातीर देवात हांव बोगसाने मागया. खालत्या खाळसान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां समेत तयार करचे खातीर आमचें मौन आनी काळेज नितळ करून सांगात म्हणया. हांव पातकी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबो भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगा. मनान चिंतून तोंडान सारून
वाईट धरून आणि बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून बगेवून सदां संकवार मोरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बापो भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्वपदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन. Sumia kaklutka, Sumia kaklutka, Krista kaklutka, Krista kaklutka, Sumia kaklutka. Sumia kaklutka. प्रार्थुया जे कितें तें सांग आमच्या मतींत आसा भक्तीपणी बाळका जेजू समोर दवरया सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा सर्व संपूर्ण देणी तुजे तावन उपजतात आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती सडय अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरीं देणी पसून वाडय ती जतनायेन राख आनी मैपसान बाळगून दवर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. सा पावलून कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप भावानो आत्मीक मनशा लागीं उलयल्ले परी तुमच्या लागीं उलोवंक म्हाका साध्य जालें ना तुमच्या सैमाच्या थळार रावून बाळशा लागीं उलयल्ले परी हांवें उलयचें पडलें देखून तुमकां हांवें शीत दिलें ना बगर दूद दिवन वागयलें कित्याक शीत जेवन जिरोवचें त्राण तुमकां नातुरलें आतां जाल्यार तितलें त्राण तुमकां ना कित्याक आजुनूय तुमी मनशा सैमाच्या थळार जियेतात तुमचे मदें मसर आनी झगडी आससर तुमी आनीकी रक्तमासाचे मनशा सैमा प्रमाणे जियेतले म्हूण जालें न्हय जेद्वा एकलो हांव पावलासो आनी एकलो हांव आपोल्लोसो म्हणटा तेद्वा तुमी आनीकी मनशा सैमा प्रमाणे जियेतात म्हूण जालें न्हय आपोल्लो म्हळ्यार कोण पावल म्हळ्यार कोण तुमकां भावार्थाक वाडून पावयल्ले सेवाक मात्र सुम्यान तुमकां हर एकल्याक दिल्ल्या आपोवणे प्रमाणे काम करतले हांवें बी रोयलें आपोलोन ताका उदक वतलें पूण तें वाडशें केल्लें देवान तशें आसता बी रोयतलोय उदक ओततलोय मुख्य न्हय वाडशें करता तो देव मात्र मुख्य रोयतलो आनी उदक ओततलो एकच शेवटाक वावरतात तरी पूण हर एकलो आपापल्या वावरातिकीत मजुरी जोडतलो आमी सर देवाचे सेवेंत सहवावराडी तुमी ताचे शेत ताचेंच बांदप देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्परान आपले दायज करून घेतला तो लोक भागी सर्वेस्परान आपले दायज कर घेतला तो लोक भागी जी परजा सर्वेस्परस आपलो देव म्हूण वळखता जे परचेक आपले दायज करून ताणें विंचल्या ती खरीच भागी सर्गार थावन सर्वेस्पर सकला नदर घालून आसा
देखून सगळे मनशाकुळ ताच्या दोळ्या मुखार आसा. सर्वेस्परान आपले दायज करून घेतला तो लोक भागी. आपल्या निवासात थावन संवसारी चेतल्यांचेर तो नदर घालता. तांची जखडांची काळजां रचलोलो आनी सर तांच्यो करण्यो तजवीज करता तोच. सर्वेस्परान आपले दायज करून घेतला तो लोक भागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनच आसा. तोच आमचो आधार आनी आमचें ढाळ. ताचे सवे आमच्या काळजाक खरोच संतोष भोगता, कित्याक ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. सर्वेस्परान आपले दायज करून घेतला तो लोक भागी. सर्वेस्पराचे जय, alleluia. सर्वेस्पराचे जय, alleluia. Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पराचे जय, Alleluia. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक, बंदीत आसलेल्यांक सुटका दिवंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. सर्वेस्पराचे जय, Alleluia. सर्वेस्पराचे जय, Alleluia. Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पराचे जय, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. सिनागोगांतलो भायर सरन जेजू सिमांवच्या घरा गेलो. थंय सिमांवची सासूमाई कठीण तापान न्हिदल्ली आनी तिचे खातीर ताणें ताचे लागीं उपकार मागलो. जेजून तिचे सरशीन उबो रावून तापाक फर्मायलें आनी ताप सुटलो. तक्षणच ती उठली आनी तांची सेवा करूंक लागली. दीस बुडोवन येतना ज्या कोणांगेर विविध पिडा रोगांची मनशां आसलीं ताणें सगळ्यांनी तांकां ताचे सरशीं हाडलीं. हर एकल्याचेर ताणें हात दवरले आनी तांकां सगळ्यांक गूण केली. सबारां भितरले देव सारी तूं देवाचो पूत म्हणून बोब घालीत भायर सरन गेले. आपूण क्रिस्त म्हूण ते जाण आसले देखून जेजू तांकां बेश्टावन उलोवंक सोडिनातलो. दीस उजवाडटास नर मनीस नासलेलो एक सुरे सुवातेक तो भायर सरन गेलो. पूण लोक ताची सोदना करीत तो आसले कडेन आयलो. आपणाक ताणें सोडून वचनाये म्हणून तांणी ताका आडावंक पळयलें. पूण ताणें तांचे लागीं म्हळें, हेर शारांकी देवाच्या राजाची बरी खबर हांवें परगट करीत जाय, कित्याक हेच खातीर म्हाका धाडला. उपरांत तो जुदेयाच्या सिनागोगांनी प्रसंग करीत आसलो. देवाचे उतर है वाकडी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सांलूक आज जेजूचे एक बिजी डे आमचे मुखार दवरता. फाटल्या दिसांनी मिसाची वाचपां आमी आयकल्लीं जाल्यार कशें जेजू कापेर्नव गांवांत ताचें मिसांव केंद्रीकृत करनासलो. जायत्यो वायट स्पिरितांक कोट्या सक्तेन भरलेल्यांक सुटका दिवन बरें जिवीत, नवें जिवीत, संपूर्ण रितीन नितळ जिवीत जियोवचें भाग ताणें तांकां फावो केल्लें. आनी त्या उपरांत सिनागोगांनी वचून देवाचें
उतर बऱ्या भाशेन परगट करणं आणि हे उतर लोकांक समजूंच्या भाशेन ताणें तें परगट केल्लें. आनी हाचे उपरांत आज आमी पळयता जेजू सिमांच्या घरा येता आनी थंयसर ताच्या सासू मांयक ताप आयिल्लो गूण करचे आमी पळयता. आनी हे आयकल्लो गांवचो लोक सगळ्या गांवचो लोक म्हणयत, कोणा गरज आसा, पिडा आसा, वायट स्पिरीट आसात, सगळीं थंयसर येतात, रास पडटात आनी हर एकल्यांक गरजेचें कितें म्हळ्यार पवित्र पुस्तकां सांगता जेजू आपडटा. इम्पॉर्टंट थिंग टच. एका भुरग्याक वाडा जाय जाल्यार आवय बापाचें टच गरज आसा आनी असली जतनाय टच ना तर भुरगें बऱ्या तरेन वाडना म्हणटात जाणारी. तर असलें टच जेजूकी कळीत आसलें तो हर एकल्यांक आपडटा आनी गूण करता म्हणटा पवित्र पुस्तक. कित्याक जीजस वॉज अ ग्रेट हिलर. जेजू एक महान वैज जावन आसलो, दैवीकपण आनी मनशापण सांगाता. देवाच्या भरपूर सक्तीन भरलेलो जेजू आयच्या सगळ्या दिसा आमकां पळोवंक मेळटा. वय जेजू वैज जावन आसलो. त्या देखून पयल्या वाचपांत आमी पळयता जेजू वैज आमी न्हय. तो जेजू जावन आसा वैज, तूं आनी हांव न्हय. आमी जावन आसा सोमयाच्या शेतांत वावराडी तितलेंच. देखून हर एकल्याक आमकां देवान आपापले मिसांव दिवन आमकां तांची विंसवण करणं, आमी तांची म्हणून आमकां विंसवण ताणें ह्या संवसाराक धाडला आनी तें मिसांव करूंक आमकां तालेंतांनी ताणें भरलां, आमकां गटायेन ताणें भरलां आनी हें जावन आसा आमचें काम. त्या देखून बाबांनो आनी भयणीनो, परत आनी परत, परत आनी परत, परत आनी परत आमी आमचें काम जाल्लें त्या जेजू थंय वचोंक आसा, ताका आमी पाटी वचोंक आसा. कित्याक आमी जावन आसा ताच्या शेताचे वावराडी. त्याच देखून सांत पावलो कोरिंत घरांक बरोवन आज पयल्या वाचपान म्हणटा, कोरिंत घराचो जायतो मोग तो करतलो, बऱ्या भशेन तांकां बऱ्यान उलयतलो. पूण आज पळया इतलीं कडक उतरां डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड तांकां सांगता. आमी आयकुया. बाबा भयणीनो, अत्मीक मनशा लागीं उलयल्ले बरी तुमच्या लागीं उलोवन म्हाका साध्य जालें ना. तुमच्या सैमाच्या स्थळार रावून बाळशा लागीं उलयल्ले बरी म्हाका उलय सई पडलें. देखून तुमकां हांवें शीत दिलें ना, बगार दूद दिवन वागयलें. कित्याक? कारण पळया, शीत जेवण जिरोवचें त्राण तुमकां नातलें. आतां जाल्यार तितलें त्राण तुमकां ना. कित्याक? अजुनी तुमी मनशा सैमाचे जावन आसात, रक्त मासाचे जावन आसात. कित्याक सांत पावलो अशें म्हणटा? तो म्हणटा, मोसूर आनी झगडी आसा सर तुमी आनीकी रक्त मासाचे, मनशा सैमाचे. मोसूर झगडे आनी विरोधपण तुमचे थंय आसा म्हणसर तुमी मनशा सैमाचे आनी रक्त मासाचे. तुमकां हांवें मागला, म्हज्या पवित्रत्म्यान तुमकां भरला, पवित्र स्पिरीट तुमकां हांवें दिला, तरी मोसूर आनी झगडें आसा. त्या देखून त्या स्पिरिताक अवकाश ना तुमचे थंय काम करूंक. त्या देखून सांत पावल सारक्या रितीन म्हणटा, सोमयाच्या मिस्तीक कुडी तुमी वांटे केल्यात, वांटे फांटे केल्यात. आमी अशेंच न्हय गे बाबांनो आनी भयणीनो. एक जळार म्हज्या तोंडार बसली तर त्या जळारीक मारता आसतना जळार मरूं या जिवंत आसूं उबोन वसूं दुखतलें म्हाकाच. क्रिस्ती बावार्थी परसा जावन क्रिस्ती परसा आमी एकाच बावार्थान वाडटा आसतना आमचेच मोदें, आमच्याच देशांत, आमच्याच कुटुंबांत, आमच्या संवसारांत, आमच्याच वाड्यांत, आमच्याच घरांत जर तर भेदभाव आसा, झगडे आसा, मसूर आसा, विरोधपण आसा, वांटे फांटे दुखतलें आमकांच. आमच्याच क्रिस्ताची मिस्तीक कूड वांटे फांटे जातली क्षुल्लक कारणाक लागून. आनी त्याच देखून थोड्यांनी म्हणचे आसा, पापा फ्रांसीस बरो, पापा बेनेडिक्ट बरो आसलो, ह्या जाका विरोध थोडे तर ह्या जाका पासून थोडे, समाज सेवे पासून थोडे तर समाज सेवे विरोध थोडे. त्या देखून सांत पावल आज म्हणटा, बी हांवें ओंपलें,
आनी म्हजें काम थंयसर जालें म्हूण म्हाका बगलें हांव दुसऱ्या गांवाक म्हजें मिसांव म्हूण धरून गेलो पूण हांगासर बी ओंपलें उदक कोणें घालें आपोल्लो न्हू तें ताणें म्हूण धरसलें आपोल्लो जावंक पुरो प्रसंग बरो दितलो भोव सोबीत उतरां पळोवंक सोबीत घटमूट तरणाटो तो जावं नासलो प्रायेन सांपावलाच्या की ल्हान जावं नासलो पूण थोडे म्हणाले वी लायक पाऊल आमकां पाऊलचें बरें लागलें पाऊल बरो आसलो कसली उतरां ताची आनी थोडे म्हणाले तो पाऊल तो मोठो जावं नासलो खाडींतलो आसलो केस ताका नातले आनी आमकां बरें लागूं ना पूण आसाम पाऊल सांगता बीं रोयतलोय आनी उदक वतलोय मुख्य न्हय वाड आशें करता तो देव मात्र मुख्य मिसिंग द पॉयंट बाबा आनी भयणी आमी झगडें करता आसतना मोसर करता आसतना वी आर मिसिंग द पॉयंट कित्याक आमचे मदें वांटे फांटे नाका जीसस इज एवरीथींग इट्स अबाउट जीसस जेजूचेर आमी कॉन्सन्ट्रेट करया जेजूचेर केंद्रीकृत करया आमचे मदें वांटे नाका आमचे मदें फांटे नाका आमचे मदें झगडी नाका ते देखून बिशप रोमेरून बरयल्लीं थोडीं इंग्लिशांत तशीं उतरां आसात तीं आतां ह्या वेळार हांव वाचतां द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ओनली बियॉन्ड आवर एफर्ट्स इट्स बियॉन्ड आवर विजन वी अकम्प्लिश इन आवर लायफ टायम ओनली अ टायनी फ्रॅक्शन भोव थोडें ऑफ द मॅग्निफिशंट एंटरप्राइज दॅट इज गॉड्स वर्क नो स्टेटमेंट सेज ऑल दॅट कुड बी सेड नो प्रेयर एक्सप्रेसेस full faith, no confession brings wholeness, no pastoral visits bring wholeness, no programs accomplishes church's mission, no set of goals and objectives includes everything. आमी बील रोयता एक दीस वाडटा आनी कोण उदक वता आमी फावंडेशन घालता एक दीस बिल्डींग जाता सगळें आमी करूंक जायना बाबा आनी भयणी थोडें करया पूण तें बरें करया सुमयाच्या बेसावाक अवकाश करून दिवया सुमयाच्या काकुळतीक आमी अवकाश करून दिवया आखरेचीं फळां आमी केल्या वावराचो प्रतिफळ तो फायदो आमकां पळोवंक मेळचो ना आनी हेंच गरजेचें हिस्स सोबाय जावन आसा कित्याक मास्टर बिल्डर हांव न्हय वी आर वर्कर्स आमी कामेली न्हय मुखेली वी आर मिनिस्टर्स नॉट मेसाया तूं आनी हांव प्रवादी मुखले पिळगेचे न्हय आमच्याच आमेन उंड्या संगी अर्पिता बापा काळजाची सोपून दिता तुका कंबेसार आयतू मोग संतोष आनी सू बदल तुझ्या मासारता कंबेसार आयतू मोग संतोष आनी सू बदल तुझ्या मासारता कोवासो उंडो मनशा वावरां केलो स्वीकार कर म्हूण तो परता बदल म्हूण तुजे पवित्र कुडीन सोम्या स्वीकार कर आमकां ह्या वेळार उंड्या वायना संगी अर्पिता बापा काळजां आमची सोपून दिता तुका कंबेसार आयतू मोग संतोष आनी सूख बदल तुझ्या मासारता कंबेसार आयतू मोग संतोष आनी सूख बदल तुझ्या मासारता बाफान आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र मिसाचें बलिदान सर्वेस्वर आमच्या देवा बापाक मांडटा तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नाक्या पयसुबेच्या आदवा सर्वेस्पर मानून घेव जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं
तुजो आशीर्वाद आमचे वयर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायेन आमकां पावूं हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराथय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश्यामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गे तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयांची क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्या तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वारवतलें. हें म्हज्या वगडासाक करात. Bavarta sugut pergetuya. Sumya Jesu तुझे मरण आम्ही संभ्रमता. तुझे पुनर्जीवन हो आम्ही परगडता. तुझ्या लिया सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी वगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो वगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, पीटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची तुमकां खळत कर. तांकां
आनी तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण मागता हांव खुवार मोरये देवाचे माये सांगती भगिवन जुजे ती सोपती खुर्सासो सांजू हांव आविलाची सांतेरेस भगिवन धर्मदुतां आनी सर्व खाणी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपद वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन ह्या वेळार भक्तीपणी सांगाता आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र सांग. तुजें रास आमकां येव. तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवा. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतली आनवारांतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान तरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदारका खोलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सुमया पूण तुजे पवी सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तुजो जियेता आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा जेजू देवाची शेळी एक कुडती आनी आमी ताचे सांदे. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेलीं आमी हर एकलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत तुमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजें तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू तू ये काळजा तू
बिडार करूं तू ये तुझे समोर आया तुका राखून रावया लागी ये तू बेगी लागी ये तू बेगी तू सावना सायबू स्वा काळक पोयसांग डामसो मरणा काळोख निवरा अमाची बीतला बोसो उजवाड पाकय जिबीतला पय सरकी निवासाक पावय उजवाड पाकय जिबीतला पय सरकी निवासाक पावय जेजू तुझे काळजा तू ये बिडार करूं तू ये प्रार्थुया प्रितीच्या बापा सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दोशी केल्याय मोग वाडूंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्या आमच्या बाबा भयणीची साखळी करूं आमची उमेद चडत वसूं हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सोबे आसो आनी सर्वोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन वसून येयात क्रिस्तची शांतीन सांगता एकवटांत वावर करच्याक हांव तुमकां धाडटा देवाचे बोट उपकार सकट सांगाता मेळ्या सकट लागीं सरया आमचे ताळे एक करया मोरये कोगळसिया व्हरता इतलांनी सोद्या फुलां एकठांय करया तांचो एक मुकुट गुंथया आनी मायेक दिव्या सकट सांगाता मेळ्या सकट लागीं सरया आमचे ताळे एक करया मोरये कोगळसिया फाल्यां भितर पावतली ही शेवती आबोली फुलां तर खंय मेळटली मोरयेक फावो जाल्ली व्हरता इतलांनी सोद्या फुलां एकठांय करया तांचो एक मुकुट गुंथया आनी मायेक दिव्या सकट सांगाता मेळ्या सकट लागीं सरया आमचे ताळे एक करया मोरये कोगळ
गोळसिया. मोरये आमच्या सर्गींचे आवयचो मोंती सायबीणचो उगडास काडून ह्या नोवेनाक आमी हजर आसा. मोंती सायबीण आमकां आदर्श. देवान तिका दिल्लें कुटुंबा जिविताचें देणें तिणें मोगान आनी धैर्यान स्विकार केलें. आमी तेच्या भुरग्यांनी आमकां देवान दिल्लें कुटुंबा जिविताचें आपोवणें मोगान आनी धैर्यान स्विकार करूंक आमच्या कुटुंबांत आमकां दिल्ली जबाबदारी बऱ्यान पाळूंक मोरी आमकां प्रेरण. असलें जिवीत जियोंक जाय आसलेली कृपा ह्या नव्याना वेळार आमी मागया. भाव भयणीनो, थोडो वेळ आमचे दोळे आमी धांपया. देवान आमच्या कुटुंबांत केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. प्रत्येक जावन संवसारभर विस्तारलेल्या पिडे वेळार आमकां जायते कस जाले जाल्यार आमच्या कुटुंबांत सांगाता वेळ करसूंक देवान आमकां फावो केलें. ह्या घडये प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांतल्या सर सान्या पासत आमी मागया. पतीक पत्नीक देवाक समर्पिया. आमच्या भुरग्यांक देवाक समर्पिया. कुटुंबांत आसच्या प्रायवंतांक पासत वडिलां पासत आमी मागया. एकामेकाक समजून एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक एकामेकाक सुदारसूंक जाय आसची कृपा ह्या नव्याना वेळार आमी मागया. मोगाळा बापा, आमची ही प्रार्थना तुज्या पांया तळा दवरता. आमच्या कुटुंबा जिविताक जाय आसचीं आशिर्वादां तूं लाभय. आमी हर एकल्यांनी कुटुंबांत आमकां तुवें दिल्ल्या आपोवण्याक सरी जाली जिणी जियोंक जाय आसची मजत फावो कर मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. नामान बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुजेचे जेजू. भगवती बरी देवाची मे अमाप्यांक आती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुजेचे जेजू. भगवती बरी देवाची मे अमाप्यांक आती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुजेचे जेजू. भगवती बरी देवाची मे अमाप्यांक आती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. प्रार्थुया. ये बाळोक मोरये, आमी तुजी भुरगीं तुज्या जल्मा दिसाक व्हडा संतोशान तयाराय करता. तुज्या आदर्श मतीन दवरून तुवें कशें देवान तुका दिल्लें कुटुंबा जिविताचें आपोवणें धैर्यान स्विकार करन तुजें कुटुंबा जिवीत भाग्यवन केलें गी, तशेंच आमी सर्व तुज्या भुरग्यांनी आमकां दिल्लें हें आपोवणें स्विकार करन हें आमचें कुटुंबा जिवीत भाग्यवन करूंक जाय आसची मजत दी. कुटुंबांतल्या हर एका सांद्यान एकामेका गौरवान लेखून कुटुंबांतली जबाबदारी बऱ्यान पाळून जियोंक जाय आसली कृपा आमकां मागून दी म्हूण मागता हांव तुजे कुशीन मनीस जावन जल्मल्ल्या तुज्या पुता जेजू मरिफात. मरिये हो गोळसिया तिकाता वर्णिया कायातीचे सोडून सरकारास ते बरोवन मोरिये हो गोळसिया मोरिये तुगे फूल परमळी सोबी परसळी पेटय माये उजो जेजूच्या मोगासो मोरिये हो गोळसिया मोरिये सर्गीच्या दिसासो आवरोतून गणासो दिस तुका मान देता सद्माये वर्णिता मोरिये ओ गोळसिया
मसीहा मोरे Mocal putra sobe ao qual morir आशीर्वाद आपका Bagin kusaci kurvin urmkam chitvam chansmantlen bapace putace ne poitat mit chenavi amen